घटक आकार आणि आकृतायो भाग 2. पहिलो उपघटक लागी आणि पयस. हे चित्र पळयात. या चित्रांतले आम्ही 3 वस्तूंचेर लक्ष दिवया. हे गुलाबी झाड, हे 2 माड आणि हे 3 माड. आता आम्ही पळोवया या गुलाबी झाडाक खंयचे माड लागी आसात आणि खंयचे माड पयस आसात ते. तर हे गुलाबी झाडाक हे 2 माड टेकून आसा, म्हणल्यार हे 2 माड ह्या गुलाबी झाडाक लागी आसा आणि ह्या वटेन जे 3 माड आसा ते गुलाबी झाडा परस अंतराचेर आसा. तर ते गुलाबी झाडाच्या पयस आसात. हे चित्र पळयात. तातूंत तुमकां एक घर दिसता, एक झाड आणि एक सवणे दिसता. आता थंय आनी एक सवणे येता. तर आता आमी खंयचे सवणे घराक लागी आणि खंयचे सवणे घरा पासून पयस आसा ते पळोवया. हे जे सवणे घराक तेकून आसा ते घराक लागी आसा आणि जे सवणे घरा पासून अंतराचेर आसा ते सवणे घरा पासून पयस आसा. आता ह्या चित्रांत तुमकां एक झाड दिसता आणि एक माजर दिसता. मागीर थंय आनी एक माजर पावता. तर आता आमी खंयचे माजर झाडाक लागी आणि खंयचे माजर झाडाक पयस आसा ते पळोवया. जे माजर झाडाक तेकून आसा ते माजर झाडाक लागी आसा आणि जे माजर झाडाक पासून अंतराचेर आसा ते माजर झाडा पासून पयस आसा. आता ह्या चित्रांत सुणो घराक लागी आसा आणि हत्ती घरा पासून पयस आसा. ह्या चित्रांत कावळो झाडाक लागी आसा आणि पारवो झाडा पासून पयस आसा. दुसरो उपघटक सामके लागी आणि खूब पयस. आता आमी परत एकदा हे चित्र पळोवया. ह्या वेळार आमी घर, आडो आणि हे दोंगर हांचेर लक्ष दिवया. आता आमी पळोवया खंयची वस्त घराक सामकी लागी आसा ती आणि खंयची वस्त घराक खूब पयस आसा ती. आता हो जो धवो आडो दिसता तो घराक तेकून आसा. तर तो जालो घराक सामको लागी आणि हे जे दोंगर दिसतात ते घरा पासून खूब अंतराचेर आसात. तर ते दोंगर जाले घरा पासून खूब पयस. ह्या चित्रांत तुमकां एक दादलो दिसता, एक भुरगें दिसता, एक सुणो आनी एक माजर दिसता. तर आता आमी पळोवया कोण त्या दादल्याक सामके लागी आणि कोण खूब पयस आसा ते. दादल्या फाटल्यान पयली सुवातेर भुरगें आसा. तर तें भुरगें दादल्याक तेकून आसा, म्हणल्यारूच तें भुरगें दादल्याक सामकें लागी आसा. त्या भुरग्या फाटल्यान सुणो आसा जो दादल्या परस मातसो पयस आसा, पूण त्या दादल्या परस खूब पयस माजर आसा. तिसरो उपघटक वयर पोंदां आणि च्या वयर च्या सकयल. पयलीं आमी वयर आणि पोंदां हें कितें तें शिकुया. म्हजे कडेन हांगा 2 वस्तू आसा, एक बॉल आणि एक बॅट. आता हांव हें बॅट अशें दवरता आणि बॉल असो दवरता. हांवें हें बॅट हांगा मेजार दवरलें, म्हणल्यार मेजा वयर दवरलें आणि बॉल जो आसा तो हांवें हांगा मेजा पोंदां दवरलो. तर हे जालें मेजा वयर आणि हे मेजा पोंदां. वयर आणि पोंदां. ह्या चित्रांत तुमकां एक मेज दिसता, एक पुस्तक आणि एक बॅग दिसता. पुस्तक जें आसा तें मेजार आसा, म्हणल्यार मेजा वयर आसा आणि बॅग मेजा पोंदां आसा. आता आमी पळोवया च्या वयर आणि च्या सकयल म्हणल्यार कितें तें. हांगा तुमकां देवारो दिसता, मेज आणि हो बॉल दिसता. आता आमी पळोवया की देवारो मेजार आसा काय खंय आसा तो. तर हो देवारो
मेजार ना पूण मेजाच्या वयर आसा आनी जो बॉल दिसता तो मेजा पुना आसा म्हणल्यारूच मेजाच्या सकयल आसा. च्या वयर आनी च्या सकयल. आता ह्या चित्रान आमकां एक मेज, एक पंखो आनी एक घड्याळ दिसता. पंखो जो आसा तो मेजाच्या वयर आसा आनी तुमकां जी घड्याळ दिसता ती मेजाच्या सकयल आसा. ह्या व्हिडिओन आमी आकार आनी आकृतायो ह्या घटकाचे उपघटक लागीं पयस, सामके लागीं खूब पयस, वयर पोंदा आनी च्या वयर च्या सकयल शिकल्यात.